वास्को हॅपी अपार्टमेंटाच्यो 2 बाल्कनी शुक्रारा फातोडेर कोसळ्यो। बाल्कनी कोसळ्यो तेन्ना बिल्डिंगे पोंदा कोणूच नाशिल्लो, ताका लागून व्हड अनर्थ टळ्ळो। पूण बाल्कनीचे शिमिटाचे कुडके पडिल्ल्यान बिल्डिंगा पोंदा पार्क करून दवरिल्ले इलेक्ट्रिक स्कूटरीचे बरेच लुकसाण जाला। घडणुकेची म्हायती मेळटकीर आमदार दाजी साळकारान धाव मारून पळोवणी केली। हे बिल्डिंगेची सामकीच अवतिकाय जाल्या। फुडाराकूय असोच अपघात जाव येता तेन्ना पोरण्या बिल्डिंगांचेर कारवाय करची म्हणून दाजी साळकारान सुचोवणी केल्या। कालूच म्हणजे चतुर्थी दिसा म्हजो बायट आयिल्लो आसा असल्या बिल्डिंगांचेर आनी हो इश्यू गेल्या 3 वर्सां हांव असेंब्लीन प्रत्येक टायमाक रेज करता। ह्यो ज्यो ओल्ड एंड डिलॅपिलेटेड बिल्डिंग्स आसा ह्यो तर एक तर मोडपाक जाय, नाजाल्यार कोण पळय आमचे जे ओनर्स आसा हांचे तांकां नोटिसीस वचून तांची प्रॉपर्टी सेफगार्ड करपा खातीर ताणें हें घेवपाक जाय। हांगा जालां कितें की ओनर जे हांगा बिल्डिंगेचे जे आसा ते सुशेगाद खंय तरी म्हापश्या पणजे खंय तरी मोठे मनीस आसा आनी अनसेफ असल्यो बिल्डिंगो आमकां खावच्यो पडटा। हें हांव प्रत्येक टायमाक सांगता आनी अजून हांव सरकारा कडेन विनंती करता हाजेर कितें तरी एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें। हे जे ओनर्स आसा आनी जे सुशेगाद आसा जे आपली प्रॉपर्टी साल्वार करपाक सेफगार्ड करूंक शकना हांकां इमिडिएटली नोटिसीस धाडपाक जाय। फाल्यां कोणूय जालो कितेंय जालें, फाल्यां कोण मेल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आशिल्लो ह्या ओनर्सांचेर हांकां ओनस घालपाक जाय। मेलो जाल्यार फाल्यां तुमी फारीक करपाक जाय म्हूण तांचें सगळें हें हांव प्रत्येक टायम रेज केल्लें आसा आनी हांव आतां ऑनरेबल सीएमाक फोन मारतलो, कलेक्टराक फोन मारिल्लो आसा। कलेक्टरान जाल्यार आपूण इमिडिएटली पयलीं त्यो बॅल्कनी तोडपाक लायता आनी एटलीस्ट मातशी तरी स्टेबल करपाक लायता। पूण म्हाका दिसता हें सोल्युशन न्ही। ह्यो ज्यो एक 8-10 बिल्डिंगो वास्को भितर आसा आनी गोंयभर आसा, म्हणजे वास्को भितर ज्यो 8-10 बिल्डिंगो आसा तांचे ओनर्स तांकां कांयच पडून वचूं ना, तांकां ते पडूं नाल्यार कोण मरूं तांकां कांयच पडून वचना। पुलीस स्टेशना फुडली बिल्डींग जंय हजारांनी लोक वता, हांव परत सांगून पसून कोण तो ओनरूय येना आनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ताजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता। ह्या ओनर्सांक जो पर्यंत आमी लायबिलिटी तांची फिक्स करपाक ना म्हाका दिसता हें जायत रावतलें, पडत रावतलें। सुदैवान म्हणटा तशें आज कांय जावना। पयलीं वयर लोक रावताले, आमी एक एकट्याक सांगून भायर काडली आनी मी तांकां रिक्वेस्ट केली की ह्या सरकारान तुमकां 300 FIR करून दिल्ले आसा, तुमी फाटीं फुडें पळयनासतना तुमकां कशें बरें पडटा तशें खंयचोय तुमी एक बिल्डर हाडून तुमचे ह्यो बिल्डिंग्स बांदून घेयात म्हणून। डायलेपिटेटेड बिल्डिंग्स आसा पळय वास्को सगळ्यो तांचे लिस्ट दिवन खंय तरी कितें तरी एक्शन जावची म्हणून आमी कंटिन्युअसली प्रयत्न करत आसा। आनी हाज्या खातीर आज नशीब म्हणटा हांव हें जालां तेन्ना कोणूच हांगा नाशिल्ले आनी कोण येरादारी नाशिल्ली, एखाद्या चवथीचे दीस आशिल्ले आनी एखाद्या लोकूय नाशिल्ले आनी सुदैवान कांयच ट्रॅजेडी जाली ना। पूण कितेंय जाल्लें जाल्यार अननेसेसरी मागीर त्रास जावपाचो लोकांक। आनी म्हाका दिसता गव्हर्मेंटांनी बी आमी परत रिक्वेस्ट केलाच आनी परत जेन्ना बँक ऑफ महाराष्ट्राची जी बिल्डींग आसा ती बी आमदारान मदीं पडून खंय तरी कावन्सिलान डिसिजन घेवन आमी ती डेमोलिश केली, कित्याक ती बी खूब इट वॉज डेंजरस। ती सामकी मेन रोडार आशिल्ली। ही बिल्डिंगाचे आतां हे बिल्डींग इज एन आय ओपनर। हे जाल्ल्याक आतां ज्यो बाकीच्यो बिल्डिंगो आसा, MMCचे क्वॉर्टर्स आसा तांचे अशे खूब वायट स्थितीन आसा, वयले स्लॅब्स पडत आसा।